सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमचे बरोबर आसात मोहन आमशेकार. मोहन आमशेकार एका अशा संघटनेन काम करता जी हिंदुत्ववादा खातीर फामाद आसा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. आनी तुमकां आमी आपोवपाचें कारणूय तें आसा की सद्या गोंयांत मोहन बाब भागवत आयिल्ले आसात. राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आयिल्ले आसा आनी एक म्हत्वाचो विचाराची डिबेट चल्ल्या, चर्चा चल्ल्या. ह्याच पार्श्वभुमीचेर सुभाष वेलिंगकर जे संघाचे गोंयचे प्रमुख आशिल्ले तांणी एक सिरीज 2 म्हत्वाचे लेख तरुण भारतांत बरयल्यात आनी ताचे संदर्भान तांणी संघाच्या कामा विशीं, संघाच्या विचारधारे विशीं, गोंयांत तांचें जें कितें काम चल्लां तांचें आनीक संघाचेच एक अपत्य आशिल्ले भारतीय जनता पक्ष हांचे बद्दल कांय प्रश्न उपस्थित केल्यात, कांय दुबाव उपस्थित केल्यात आनी तांच्या विचारधारे संदर्भान गंभीर प्रश्न उपस्थित केल्यात. ताका तुमी एक बरी जाप दिल्ली आसा. तर ह्या विशीं म्हाका दिसलें तुमचे कडेन एक चर्चा करची, कारण जाप दिवपाक अजून पर्यंत सुभाष वेलिंगकर हांणी खुबशे आतां फाटली 2-3 वर्सां ते सतत प्रश्न करीत आसात, पूण तांकां जाप दिवपाक कोण मुखार येवं नाशिल्लो. तर तुमकां जाप दिवची अशी कित्याक दिसली? नमस्कार. दैनीक गोमंतक TV आणि राजूबाब हांचो हांव पर्सनली मोहन आमशेकर खूब आभारी आसा. म्हजे वैयक्तीक जे विचार आसा ह्या संदर्भातले सगळे ते आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव गोंयच्या जनते पर्यंत पावोवपाक शकता. हे हांव निश्चित सांगता की आत्तां हांव तुमी सांगले त्या प्रमाण संघाचो स्वयंसेवक, परंतु विश्व हिंदू परिशदेचें काम गोंयचो मंत्री म्हणजे सेक्रेटरी ह्या नात्यान संघटनेचें करता. आनी सद्या हांव राजकारणांत ना, तसो राजकारणा पासून निवृत्त जाल्लो आसा. परंतु तुमी सांगले तशें अनेक फावटी हे विचार प्रकट जाल्ले आसात बाब सुभाष वेलिंगकर यांचे, आनी आतांय त्यांनी केले. सो त्या निमित्यान त्या संदर्भांतले जे कितें काही बाकीचे पयलींच्यो गजाली ज्यो आशिल्ल्यो त्या गजालींची थोडीशी तांकां जाणविकाय, तांच्या वांगडा आमच्या सारके स्वयंसेवक अनेक आसात ज्यांनी पयलीं काम केलां. म्हज्या लायफांतली हांवें 4-5 वर्सां तरुणपणांतली संघ प्रचारक म्हणून दिल्लीं आसात. सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जे गोंयान भितर संघाचें काम वाडटा तितून आमचो आस्पाव आसपाक जाय. आनी कितें नुकसान जालें जाल्यार तें म्हजें पर्सनल नुकसान अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून ह्या दृश्टिकोनांतल्यान संघ आनी संघ विचाराचे समन्वयक सगळीं क्षेत्रां जीं आसा तांचें खंयच नुकसान जावचें न्ही. सगळ्यांक अशें म्हणणें आहा की सुभाष वेलिंगकर हांणी जे कितें मुद्दे उपस्थित केल्यात तांकां लागून संघ किंवा ही जी पळय विचारसरणी आहा ताचें लुकसाण जाता. कारण ताणें गंभीर म्हणाल पळय, ताणें म्हणलां की आनी ताणें हे लेख बरयला ताचें कारणूय तेंच की सरसंघचालक मोहनजी भागवत गोंयांत येतात, तांचे नजरेक आपूण ह्यो गजाली हाडूंक शकता. आनी तो इतलो म्हणटा की काँग्रेस आनी भाजपान गोंयच्या भारतीय पिंडाचेर आघात केला. तो म्हणटा गोंय ही सात्वीक भुमी, पुण्यभुमी, देवभुमी आनीक त्याच बुनयादीचेर हिंदुत्ववाद जो कितें संघ चलयता तो आसा. पूण तो म्हणटा की ह्या सगळ्या तत्वाची खच्चीकरण केलां. तातूंत भितर जी पळय गोमंत भुमीची अधोगती जाल्या ताकाय कारण संघाची ही जी पळय प्रवृत्ती आहा ती आसा, संघ आसा. ताचे दुसऱ्या लेखान तर ताणें सामकें म्हणजे इंग्लीश शाळांक अनुदान दिवपाचो पळय तो निर्णय आसा त्या निर्णया बद्दल बरयलां. भारतीय जनता पक्ष घेतलो, ताका थोडो संघान विरोध केलो, आपणे विरोध केलो म्हणून आपल्याक काडून उडयलो. इतलोच न्हय तर ताचे नंतर सुद्दां संघ ह्या विचाराच्या मुकाबलो करचो न्ही हाजे खातीर तजवीज केली आनी माघार घेतली. संघाचो घुमजाव संघान केलो. अशे तरेचे वेगवेगळे. आनी तो म्हणटा अशे तरेचे दुश्कर्म करपी सरकाराक संघाची साथ कशी मेळूंक शकता. तांणी हे जे विविध मुद्दे उपस्थित केल्या हय ते आयचें संघाचें नेतृत्व गोंयचें किंवा आयचें भारतीय जनता पक्षाचें नेतृत्व ताका कारणीभूत आसा अशें हांव समजूंक शकना. ओके. किंवा अशें कोणें मानचेंय न्ही. ही बरीच लांब स्टोरी आसा. परंपरा ताका दुष्कृत्याची परंपरा लांब आसा. फाटल्यान वचचें पडटलें आमकां. स्वर्गीय मनोहर पर्रीकार आनी त्या काळा वयलो भारतीय जनता पक्ष आणि त्या वेळा वयलो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेतृत्व त्या वेळा सुभाष वेलिंगकर. कारण तुवें ताका पळय जाप दिवपी लेख बरयला. तातूंत भितर तुवें कांय हें म्हत्वाचें म्हणलां की आयच्या परिस्थितीक संघ आनी भाजप जबाबदार आसा अशें म्हणपाक मेळचें ना. बरोबर. एका तेंपार आनी तुवें पर्रीकाराकय दोश दिला जे कितें अधोगती जाल्या
आनी ताजे बरोबर सदांच सुभाष वेलिंगकार रावलो म्हणटा तो. बरोबर. कशें आसता जेन्ना कोणूय म्हणटा की संघ हय पयलीं आमचेर आरोप जाताले एकचालकानुवर्तित्व बरोबर. म्हणजे एकटो तसो कोण निर्णय घेना, सगळ्या संघटनेन विचार करतात आनी मागीर निर्णय सगळ्यांनी म्हणून मानलो वता. दुर्दैवान गोंयान भितर मातशें त्या हितून भितर खंड पडलो मदल्या काळान अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून सगळे एकठांय येवन विचार विनिमय करपाची जी प्रक्रिया खंडीत जाली आनी त्याच काळांत 1992 सालान भितर जें राम मंदिराची चळवळ जाली तितूंतल्यान भारतीय जनता पार्टी एकदम उबारली आनी तितूनच पर्रीकर आणखीन श्रीपाद नाईक हांवें उल्लेख केला त्या लेखान की त्या दोनूय नेतृत्वां वयर सरली आनी ताका लागून ताका तेन्नाचे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे नेतृत्वय जबाबदार आसलें. तांणी अराष्ट्रीय आनी भ्रश्टाचारी लोकांशी संगनमत केल्ल्यान भारतीय जनता पार्टीक आनी इल्लो जोड मेळ्ळो हय आनी ती हांगासर तिची मुळां हय फोफावली ती. परंतु त्याच वेळाचेर त्यांची पॅरंट बॉडी किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी मुख्य संघटना आमची आसा ती व्हड जावपाक जाय आशिल्ली. तिचें नेतृत्व तिची संघटना ही तितलीच ताकदवान आसपाक जाय आसली. आनी ना जाल्यार मागीर भारतीय जनता पक्ष हो राजकीय आसता, सरकार तेंच्या ताब्यान आसता, अनेक सत्ता स्थानां आसता. तें जर तितलोच जर संघाचो हें जर दबदबो उरलो ना जाल्यार मागीर किंवा थंय काम करणारे आसा ते तितलेच संघनिश्ठ अशें आणखी जालें ना म्हणटा तुमी. गोंया भितर भारतीय जनता पक्ष वाडलो पूण संघ वाडलो संघ तितलो वाडूंक ना अशें कारण कितें? जितलो तांकां कंट्रोल करपा खातीर जाय आशिल्लें. सामको बरो विचार मांडलो तुमी. हें अशें कित्याक जालें? अशें जालें म्हणजे संघटनेच्या दृश्टिकोनांतल्यान तितलो व्यक्ती विचार व्हड जाले, आं व्यक्ती व्हडले जाल्यो आनी व्यक्ती व्हडल्यो जाल्यो, राजकारणांत आशिल्ल्यो व्यक्ती व्हड जाल्यो व्हड जाल्यो. आनी मागीर कशें आसा संघटनेक सुद्दां विविध संघटना ज्यो आसा आमच्यो तांकांय कितें ना कितें तांच्यो अडचणी आसता, लोकांच्यो अडचणी आसता, त्यो सोडोवपा खातीर शेवटी सरकारा कडेन वचचेंच पडटा. बरोबर. आनी तें आपूण आपल्या स्वार्था खातीर वचना, संघटने खातीर वता. हो दृश्टिकोन जर दवरलो बरोबर. संघान किंवा संघाच्या कार्यकर्त्यांनी जाल्यार त्या पद्दतीन तेंचेर एक व्यवस्थीत वचक आसपाक शकता. एक व्यक्ती तो वचक दवरूंक शकत ना, संघटना म्हणून दवरपाक शकता. ती संघटना त्या टायमाचेर कमी पडली किंवा ती जाली ना. पूण तुमी म्हणटात तशें आतां पळया राजकीय पक्षाचें भारतीय जनता पक्षाचें नेतृत्व केलें मनोहर पर्रीकरान, हय वेरेज राष्ट्रीय स्वयंसेवकाचें नेतृत्व आशिल्लें सुभाष वेलिंगकर हांचे कडेन. बरोबर. तर तुमी म्हणटा सुभाष वेलिंगरान ही संघटना वाडोवली ना, सुभाष वेलिंगकार वाडले. अशें तुमकां म्हणूंक शकता. पण ज्या पद्दतीन त्या सगळ्या विशयांचो तेन्ना विचार विनिमय जावपाक जाय आशिल्लो, जशे तालुक्यांच्यो कार्यकारिणी असतात, जिल्हा कार्यकारिणी आसता, विभाग कार्यकारिणी आसता, किंबहुना पयलीं प्रचारक वचून गेल्ले असतात ते विविध क्षेत्रांनी काम करता. उदाहरणार्थ हांव स्वता आशिल्लो, दिलीप बेतकीकर हो आसा विद्याभारतीन भितर, दिलीप देसाई आसा जो विश्व हिंदूचें काम करता. तुमी तातूंत सरळ नांवां घेतल्यात की तुमी म्हणल्यार श्रीपाद नायकाचें नेतृत्व खच्चीकरण केलें. ताजे नंतर तुमी खूब अशीं नांवां घेतल्यात की हे जे कार्यकर्ते आशिल्ले श्रीपाद नायकाचे तांकां पेल्यान उडयले आनी फक्त एक दोन नांवांच वयर सरपाक लागले, ती मनोहर पर्रीकर आनी संघटनेचे वतीन सुभाष वेलिंगकर. हय न्ही, भारतीय जनता पक्षान भितर राजकारणान अश्यो गजाली घडप स्वाभावीक आसा म्हणपाक हरकत ना. बरोबर. कित्याक खंयच्याय राजकीय पक्षान भितर हें चलताच की सत्ता ही आपल्या हातीन भितर दवरची. बरोबर. ते पक्ष पातळीचेर सुद्दां हे प्रयत्न जातात. आनी म्हणून त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांगासर हांवें तितून मनोहराच्या गुणांचें वर्णन सुद्दां केल्लें आसात. त्या गुणाक लागून तो वयर सरलो, ताका लागूनच संघाच्या तेन्नाच्या हे नेतृत्वान राजकीय पक्ष म्हणून तांकां एक पाठिंबो राजकीय दिलो. संघटना म्हणून ओके. exactly. मनोहर पर्रीकर खूब धाडसी आक्रमक, ते आक्रमकतेचो फायदो भारतीय जनता पक्षाक जालो. जालो, एक काँग्रेसीक ऑल्टरनेटीव उबो जालो. पूण दुसऱ्या अर्थान तुमी म्हणटा तशें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाच्या मुळांतल्यान भारतीय जनता पक्ष वयर आयलो, तो संघ वयर सरलो ना. बरोबर. त्या संघ दुबळो जायत गेलो आनी संघाचें नेतृत्व करताले सुभाष वेलिंगकर. जी पळय अधोगती जी पळय गोंयची जाल्या तातूंत तुवें उल्लेख केला, तातूंत भितर सुभाष वेलिंगकरय तितलोच पर्रीकर इतलोच सामील आसा. कारण तो पळय 10 वर्सांची गजाल सांगलो. तो सुभाष वेलिंगकर फाटल्या 10 वर्सां भितर हें डिग्रेडेशन गोंयचें जालां म्हणला. बरोबर. तर तूं ताजे पयलींच्यान एक 20 वर्सांचो आलेख घेता. या म्हणून हांवें म्हटलें की पर्रीकरान अनेक चांगल्यो गजाली गोंयान केल्या, चांगले निर्णय घेतल्या, गोंयान भारतीय जनता पार्टी उबस केली. परंतु त्याच बरोबर
तुम्ही सांगले तशें मिशन सालतेत त्याचो हांवें उल्लेख केला. बरोबर. मिशन सालसेत म्हणा किंवा ज्यो ह्या स्कूल ना, आसा पूण 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 इंग्रजी मिशन- माध्यमांत- मिशन सालसेत हें ताजें राजकीय स्ट्रॅटेजी आशिल्ली, एक रणनिती. कारण निमाणें तांकां एक कळ्ळें की कॅथलिकाचो सपोर्ट घेतले शिवाय भारतीय जनता पक्ष सत्तेर येवंक शकना. कॅथलीक जवळ जवळ 8 ते 12 जाग्याचेर 13 जाग्याचेर 13 जाण तुमचे कडेन सदस्य आशिल्ले कॅथलीक, आनी तो हिंदू लोकां परस तुमचे कडेन एक वेळ असो आयिल्लो कॅथलीक लोक चड आशिल्ले आमदार. सो ही आज सो तुमचे कडेन कितलेशेच कॅथलीक आहात, कॅथलीक तुमचे कडेन येतात, हाजें श्रेय मनोहर पर्रीकाराक जर दिलें. एक्झॅक्टली. पण आयज सुद्दां मोदी किंवा योगी हे मुसलमानांच्या विरोधान ना, पूण ते अपिजमेंट करपाक खंय वचना. त्याच पद्दतीन हांगासर आमकां कॅथलिकांचे अपिजमेंट करपाची गरज ना, आमकां तांकां लागीं ओडपाक जाय. बरोबर. ज्या एका मिशनरी लोकांनी 400-450 वर्सां पयलीं आमच्या पासून तांकां पयस व्हेले, तांकां आमी सुद्दां विश्व हिंदू परिशद आनी संघ आयज तांकां वेंग मारपाक सोदता, आमी लागीं हाडपाक सोदता. परत आमचे कडेन येयात म्हणटा आमी. कळ्ळें न्ही? घर वापसी सो सुद्दां. तुमी अशें म्हणटात की क्रिस्तांव समाजाचें तुश्टीकरण हय. करतना पर्रेकारान भान पर्रेकार विसरलो आपल्या पक्षाची, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची ज्याच्या मुशांतलीन तो तयार जाल्लो ती तत्व विसरलो आनी ताणें इंग्लिशीक प्रोत्साहन दिलें. ख्रिश्चन मिशन समाजाचें म्हणना हांव तुमकां, त्यांच्या लिडरांचें अपिजमेंट. केलें. देर इज अ डिफरन्स बिटवीन द सोसायटी अँड द लिडर ऑफ दॅट सोसायटी. पूण तुमकां अशें दिसना आज तितून पाद्री आयले किंवा पॉलिटिकली लिडर आयले. तुमकां अशें दिसना की आज बहुसंख्य समाजाक इंग्लीश जाय? कारण कॅथलीक डायोसिजन बोर्डान तेन्ना एक मुद्दो मुखार हाडिल्लो, कॅथलिकांक जाय, कॅथलीक लिडरांक जाय, पाद्रांक जाय, कितें उलयता. डायोसिजन बोर्डाक कितें जाय? डायोसिजन शाळांनी चडांत चड भुरगे हिंदू शिकतात आनी हिंदूचेच लोक बघ ही मागणी मागतात. अशे तरेची ताजी तत्व हाडिल्ले मुखार. तो एक स्वतंत्र विशय आसा चर्चेचो. आयज चडांत चड लोक तुमी म्हणटा तशे प्रमाणे कला आसात इंग्रजी कडेन. बरोबर. परंतु एक राष्ट्रीयत्वाची भावना जर जळटली आनी आपल्या संस्कृतीचे जर जोडून उरतले भुरगे बरोबर, जाल्यार ल्हानपणान भितर कोंकणी मराठी ह्यो भाशा शिकपाक जाय, त्या भाशेचे प्रादेशीक भाशा रामायण महाभारत कल्चर अस्मिता एक्झॅक्टली सारकें हे तांचेर संस्कार जातले. क्रांतिकारकांच्या संदर्भात, संतांच्या संदर्भात भितर हे आमी इंग्लिशींतल्यान तांचेर संस्कार करूंक शकना. आनी म्हणून 5वी नंतर सगळ्यांकूच आमकां ओपन ना. आसा. पूण तुमकां अशें दिसना की तुमी सांगता तशें विश्व हिंदू परिशद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अशे तरेच्या कल्चरल बॉडीन ह्यो सांस्कृतीक संस्था अशें म्हणटा हांव, इतले बरें ठीक आहा. पूण तुमी राजकारणान जेन्ना उडी मारतात तेन्ना राजकारणान कांय कॉम्प्रोमायजीस, कांय तडजोडी करच्यो पडटात. फाल्यां सुभाष वेलिंगर जर भारतीय जनता पक्षान आयिल्लो तो म्हणपाचो आपल्या कॅथलीक मतां नाका म्हणून? नाही मतं ही सगळ्यांचीच जायची. जो नागरीक आसा मतं जाय जाल्यार मागीर हांव तांचे जेन्ना निवडणुकेक उबो रावलो तेन्ना म्हज्या ऑपोजीट जो आशिल्लो काँग्रेसचो तेजे बायलेक सुद्दां हांवें वचून सांगलें की तुजें मत तेका दिशीत जाल्यार फुकट वतलें तें म्हाका दिवं. सो मतां ही 100% आपणाक मेळपा जाय अशें कॅन्डिडेटान विचार करपाक जाय ह्या मताचो. पूण म्हाका एक सांगा, निमाणें तो परत प्रश्न हांव थंयच हाडटा हय. की सुभाष वेलिंगकारान हे जे पळय मुद्दे उपस्थित केल्यात ते उपस्थित तुमच्या जी पळय कितें संघ किंवा परिशद आसा त्या मुद्द्याक धरूनच आसा अशें दिसना तुमकां? डेफिनेटली. आयज म्हाका सकाळच्यान तुमी जसो फोन केलो तशे अनेक फोन आयले म्हाका. हय. आनी फोन हे जुने जाणते अशे संघाचे स्वयंसेवक कार्यकर्ते हेंच्यांनी केले आनी तांणी म्हटलें की तुवें जो इश्यू ओपन केलो आयज किंवा जें एक उत्तर बरयलें तुवें तें आमकां सगळ्यांकूच विचार करपा सारकें आसा म्हणून. आनी म्हणून ही प्रक्रिया कदाचित आयज सोल्युशन ताजेर कितें आसत नसत पूण ही प्रक्रिया सुरू जातली आनी एक राष्ट्रीय ताकद गोंयांत जी उबी रावपाक जाय ती परत आमी उबी करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आसाच ती, पूण परत सक्षम करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान. ताकद म्हळ्यार कशी? ऑलरेडी सुभाष वेलिंगकार पेल्यान गेलो, ताजे बरोबर सगळो संघ ताणें गुटलावन व्हेलो. सगळो गेलो अशें म्हणपाक खंय शकना. कितले उरल्यात? आतां पळय जे उरल्यात तांची नांवां सुद्दां लोकांक खबर नाही ना. नाही नांवां खबर आसचीत ना न्ही. जनरेशन टू जनरेशन चेंज जायत वता. आमकां अशें नजरेन येवपी आयज तुमी आतां त्या काळचे पळयत जाल्यार सुभाषा वांगडचे आमचे सारके आसा खूब जाण. हय. आनी आतां मुख्य म्हणजे नेक्स्ट जनरेशन खूब आसा. आतां 7 तारखेक तुमकां तें कांपालाचेर दिसतलें की बाबा संघ हो तसो सोंपूंक ना, तो कणखर उबो आसा. ओके. पूण म्हाका तितल्याचेरूच रावचें अशें दिसना. म्हाका सगळ्याच लोकांनी सगळी राष्ट्रीय ताकद गोंयची जी आसा आनी गोंयकारपण जें आमच्या टिकोवन दवरपाक जाय हें जर हांगासर जातलें
जाल्यार आमकां सगळ्यांक एकठांय येवपाची गरज आसा. फक्त संघच अशें न्ही, संघ व्यतिरीक्त सुद्दां राष्ट्रीय तुमकां अशें राष्ट्रीय ताकद म्हणजे नेमकें कितें? राष्ट्रीय ताकद म्हणजे पळय, आयज तुमी जर हांगासरल्यान बाजारान मार्केटान वचत जाल्यार तुमकां गोंयकार थंय भाजीवालो दिसपाना, फळवालो गोंयकार दिसपाचो ना, आडसरां घेवन बसलेले सगळे गोंयकार कोण दिसपाचे ना. सामकें. आनी हे सगळे हेच कित्याक आज दर्यावेळेचेर टुरिजम आमचो येदो व्हडलो इंडस्ट्री, Tourism, टुरिजमान fisheries. 90% गोंयकार ना, Fish market. फीश मार्केटान गोंयकार ना. मागीर आमकां हातूंत तुमी कितें करूं शकतात? हातून आमी सरकारान सुद्दां तितून लक्ष घालपा जाय आनी आमी बी घालत कितें लक्ष आसा. घालता? आमी कितें केलें आतां दसऱ्याच्या वेळार आमी डायरेक्ट फुलां हाडलीं बेंगलोरच्यान आनी हांगा सांगलीच्यान बी, आनी ती आमच्या गोंयकारांच्या माध्यमांतल्यान आमी प्रत्येक ग्राहका पर्यंत पावयली. हें सरकारानूय करपाक जाय. कोण तरी उठ्ठा, आडसरां घेता आनी थंय विकता, तांकां फंडींग खंयच्यान येता, तांकां बसपाक लुगार कोण दिता, ह्या सगळ्या गजालींचो विचार जावपाक जाय. गोंयकार कित्याक थंय बसूंक शकना? ते गोंयकारां लज दिसता का? लज दिसना, म्हाका दिसना फक्त लज दिसता अशें म्हणून. ताका जी इकॉनॉमिकल बॅकींग जाय तें इकॉनॉमिकल बॅकींग ना. हे बाकीचे जे बसतात तांकां पयशे येता, खंयच्यान येता ते तुमकां खबर आसात. तांची संघटना आसता. न्ही ते जर आपल्या जातीच्या आपल्या धर्माच्या लोकांक जर त्या संघटने मार्फत पयशे दिता जाल्यार वायट कितें आसा? वायट हांव म्हणटा हिंदू लोकांक एक तांचे भितर एक उदीम, तांचे भितर इंडस्ट्रियल स्पिरीट आसपाक जाय. शिकतात इंजिनियर, कोणाक तरी इंजिनियरींग काम करपा नाका, तांकां भायर वचून काम करपाचें. अशे तरेचे कितलेशे अशे वेवसायीक शिक्षण घेतिल्ले लोक आज गोंया भायर वता तरी शिक्षण घेतात. गोंयान रावपाचें ना, गोंयान कमी पगार म्हणटात, हांगा काम करनात. इंडस्ट्री करपाक थोडो हार्डवर्क जाय, तो तांकां करपाचो ना. हितून तुमी म्हणटा तशें आसा की मेंटल जे हें आसा तें चेंज करपाक जाय. वी हॅव टू. श्रमा बद्दलची जी एक प्रतिश्ठा आसपाक जाय आशिल्ली. अशे खुबशे कम्युनिटी आहा. खोजा कम्युनिटी बद्दल एक बरें उदाहरण दितात. खोजा कम्युनिटीन जी कम्युनिटी आहा तांकां ल्हान तयार जालो भुरगो, तांकां कम्युनिटी पयशे दिता. बरोबर. तांकां 3 वेळार सुद्दां तांचे बिझनेस फेल जाले जाल्यार तांकां कम्युनिटी मुखार येवन तांकां आतां घे पयशे, काम कर. सो अशे तरेचे स्पिरीट तुमची संघटना कित्याक करूं शकना? आमची संघटना आमी करतलेच, प्रयत्न चालूय आसा ते, पूण सरकाराची एक जबाबदारी आसा की आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक फुडें सरपा खातीर आयज जशे मोदी विदावट इंट्रस्ट पयशे दिता, गरीब आसात ताका कांयच ताका प्रोटेक्ट हें बी लागना, सेक्युरिटी बी कांय मागनात ते. सो दॅट वे वी हॅव टू प्लॅन द स्किम्स. आतां हें आसा कितें आमचें भाजी ते खंयच्या कॉर्पोरेशनाच्या सकयल दितात ते फूड हॉर्टिकल्चरचे. सो त्याच पद्दतीन थंय फ्रुट्स विकपा खातीर दवरपाक जाय, थंय फुलां विकपाच्या दृश्टीन करपाक जाय, थंय अशा पद्दतीन फिशरीजचें हें करपाक जाय. आनी पर्टिक्युलरली पळोवपाक जाय की जो ट्रेडिशनली गोंयकार भुरगो आसा किंवा फॅमिली आसा. आतां म्हाका मोहन बाब सांगात, तुमच्या आतां गोंयान भितर भारतीय जनता पक्षाचे 11 वर्सां सरकार आहा, 11 ते 12 वर्सां सलग तुमी चलयतात. तुमी परत हीच विचारसरणी मांडटात. तुमचो प्रेशर सरकाराचेर कित्याक ना? आमी सरकारा कडेन तशा पद्दतीच्यो अनेक गजाली मागप चालू आसा, आमचें डिस्कशनूय चालू आसा. ते हाऊ दॅट इम्प्लिमेंट कित्याक सरकार ही एक यंत्रणा वेगळ्या पद्दतीची आसता, तुमकां खबर आसा. आमी म्हणटात तेच काँग्रेस गेली, भाजपा आयली, काय फरकच ना. त्याच पद्दतीन करप्शन, त्याच पद्दतीन गैरवेव्हार, सरकारी प्रशासन सामकें गलेलठ्ठ जावन बसलां, काम करपाक नाका, आनी लोकांचे त्रास वाडत आसात. ह्या तुमच्या गजालीचो आमी गांभिर्यान विचार करता. हांव हे सगळे लोक खबर आहा, तुकाय खबर आहा. तुवें म्हाका सांगलें की आपूण राजकारणी न्ही, पूण राजकारणी तुजे कडेन स्पश्ट मत हांव अपेक्षीत करता. सुभाष वेलिंगकार जो पळय कितें आज बडी मारता भारतीय जनता पक्षाचेर प्लस RSSचेर, आनी तो मोहनजी भागवतांक डायरेक्ट आव्हान करता की तुमच्या गोंयान अशे तरेन चलना, तुमच्या तत्वाची होळी हांगा करतात. तर वायट कितें मागीर? न्ही, वायटचो प्रश्न ना. एक म्हणजे कितें आसा, भारतीय जनता पक्षाक कितें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डायरेक्ट कंट्रोल करूंक शकना. राष्ट्रीय स्वयंसेवकाचे संघाचें काम व्यक्ती निर्माण, आनी मागीर तो स्वयंसेवक त्या क्षेत्रांत वचून काम करता. तशें भारतीय जनता पार्ट्यान जे स्वयंसेवक आसात किंवा जे हे आसात त्यांची जबाबदारी जावन आसा की संघाक जशें अपेक्षीत आसा तशा पद्दतीचें सरकार हांगासर ना. पूण ते म्हणजे गोंयान भितर जवळ जवळ आज 24 ते 27% कॅथलीक समाज आहा, एक जवळ 7 ते 8% मुस्लीम समाज आहा. सत्तेर येतलो जाल्यार हांकां चुस्कारपाची, हांची थोडी खुशामतगिरी करपाची गरज पडटा. राजकीय कंपल्सरी धार्मीक दृश्ट्या खुशामत करपाक नाका. तांकां तुमचो रोजगार,
तांकां कपडो लत्तो तेंच्या पोटाक जाय तें हितून भितर आमी खंयच पण ते डिस्क्रिमिनेशन शिक्षण- करप म्हणना पण आमी ते शिक्षण जर शिक्षण सुद्दां ते- इंग्लिशीन जर मागतात वायट कितें न्ही शिक्षण सुद्दां जांकां तांकां जाय त्या पद्दतीन दिवपाची हांव- सोय आसाच न्ही आणि हांव तशेंच म्हणटा जर शिक्षण सुभाष वेलिंगरान पूर्ण हातून भितर इंग्लीश शिक्षणाचो विचार मांडला जर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किंवा विश्व हिंदू परिषद हांणी जर खऱ्याच तरेन जागृती केली ही सरकारान घेवं निर्णय बरोबर तुमचे कडेन कोंकणी आनी मराठी शाळा आसात गोंयांत त्यो बरे तरेन चलपाक जाय त्या खातीर शिक्षण निर्माण करप त्या खातीर बरें पुस्तकां निर्माण करप पाठ्यक्रम निर्माण करप पुरक पुस्तकां निर्माण करप एक सांस्कृतीक चळवळ बरोबर. फाटल्या 20 वर्सांत गोंयांत खंय चालू आसा न्ही म्हणून कालूच आमी डायरेक्टरा कडेन एज्युकेशन डायरेक्टरा कडेन वचून उलयल्या विश्व हिंदू परिशद म्हणून की नितीमुल्य शिक्षण जें आसा मॉरल एज्युकेशन हिंदुत्व ताका चिकटोव नाकात तुमी हिंदुत्व म्हणजे राम कसो भावा कडेन कशें वागचें बापाय कडेन कशें वागचें प्रजे कडेन वागचें हाचें एक उत्कृश्ट उदाहरण आमी आयज संपूर्ण जगान भितर म्हणटात तर तें रामायण महाभारत क्रांतिकारकांच्यो गाथा संतांच्यो ह्या पद्दतीचें हें आमकां इश्कोलांनी शिकोवपा खातीर तुमी हें दिवचें मदत करची तांणी आनी आमी तें आत्तां एग्जाम आमी जवळ जवळ 26 शाळा ह्यो उत्तरेक आसा आनी 16 शाळा ह्यो दक्षिणेक आसा तांची एग्जाम 24 तारखेक आसा सो आमी तें बी कंडक्ट करतात आनी ते बी पद्दतीन आमी प्रत्येक शाळांनी तशें वचपा खातीर म्हणून हे ही न्ही एक सांस्कृतीक चळवळीचो भाग जावपाक जाय हय आमी हिंदू किंवा त्या नदरेन उलोवचेच न्ही बरोबर आमी म्हणचे की देशी साहित्य वाचपाक जाय हय देशी भाशांतलें साहित्य भुरग्यां मदीं पावपाक जाय वर्तमानपत्र पावपाक जाय तांणी चडान चड देशी भाशेंचे पळय उपलब्ध पळय जे सांस्कृतीक धन आसा हय कारण तुमी पळयता न्ही आमचे कोंकणी मराठी किंवा देशी भाशांनी इतलें बरें साहित्य निर्माण जाल्लें आसा तें वाचपीच कोण ना बसो पुस्तकांच वाचनात बरोबर. वर्तमानपत्र वाचन जायना फक्त लोक आतां मोबायल घेवन बसल्यात म्हणून तांकां ते इंग्लीश जाय आनी इंग्लीश भाशा पोटा कडेन जोडल्या हय 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 ताका लागून ती इंग्लीश सो सुभाष वेलिंगकर जेन्ना पळय म्हणटा की भुरगीं इंग्लीश शिकतात आनी सरकार इंग्लीश अनुदान दिता म्हळ्यार कितें निमाणें प्रक्रिया ही लोकांतल्या दबावांतल्यानच निर्माण जाल्ली आसता न्ही बरोबर बरोबर गेली 70 वर्सां जी पॉलिसी देशान भितर आनी गोंयान भितर आशिल्ली न्ही ती एक ताका कारणीभूत आसा जेन्ना भारत स्वतंत्र जालो गोंय स्वतंत्र जालो तेन्नाच जर ह्या भाशेंचो तेन्ना हे जर जाल्लो जाल्यार ही इंग्लीश इतली वाडपाक पावपा नाशिल्ली पूण आतां मोदी सरकारान तुमी तामिळनाडून गुजराती मराठी इंग्रजी कोंकणी हितून भितर सुद्दां IASच्यो एग्जामी दियात म्हणून त्यांनी सुरवात केल्ली आसा ताका लागून इन फ्युचर तितून भितर बदल जावंक शकता आनी तुमी जें म्हटलें पळयात की देशी म्हणून देशी हेंच मान्य आनी आमकांय तेंच म्हणपाचें आहा जेन्ना आमी हिंदू म्हणटा पळय सुप्रीम कोर्टान सुद्दां तेंच म्हटलेलें आसा की हिंदू म्हणजे कितें पुजा पाठ पद्दती न्ही देवस्पण न्ही हिंदू म्हणजे कल्चर बरोबर आमच्या भारताचें आमच्या देशाचें कल्चर आनी तें कल्चर म्हणजे हिंदुत्व अशा प्रकारची डेफिनेशन सुप्रीम कोर्टान केल्या ताका लागून उपासना पद्दती कितेंय आसूं न्ही चर्चीन वचणारे सुद्दां आमचेच मशिदीन वचणारे सुद्दां आमचेच ह्या देशान रावता आनी ह्या देशा कडेन जेंची निश्ठा आसा ते सगळे जाण ह्या आमच्या हिंदू कल्चराचेच लोक आसात बरोबर सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान तांकांय बी हें सगळें मॉरल शिक्षण दिवप गरजेचें आसा आनी म्हणून सरकारानूय हितून प्रयत्न करचो आमी बी प्रयत्न करतले आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो देश सगळो एक जावचो संपूर्ण एक सांगा म्हाका सुभाष वेलिंगरान तांचो सबंद पंगड पेल्यान गेल्लो आहा तांकां लागीं वचपाचो प्रयत्न करतात तुमी कारण तुमी तुमच्या लेखान भितर तांच्या बऱ्या कामाचोय उल्लेख तुमी केल्लो आसा हय न्ही सुभाषा वांगडा सुद्दां म्हजी एकदां अशीच एका हितून प्रोग्रामान भेट जाली आमी अर्दवर चर्चा केली सो ताजे विचार हे अशाच पद्दतीचे आसना न्ही पूण तांचे जे फॉलोअर्स आसात न्ही म्हणजे जे कोण आतां वेगळे मातशे पयस आसा संघा पासून हांचे म्हाका कितलेशेच फावटी फोन येतात चर्चा जाता आनी तांची इच्छा ते प्रदर्शीत सो करतात तांकां थंय फ्रस्ट्रेट जालें म्हणून येवपाक ते सोदतात आमकां काम करपाचें आसा संघाचे अशा पद्दतीचे ते उलयतात नॉट फ्रस्ट्रेट अशें म्हूण हांव म्हणना तांकां हय परंतु त्यांची तळमळ बरोबर कित्याक जो संघाचें काम करून आयलो आसा तो सदांच समाजाच्या कामान भितर इनवॉल्व आपूण आसपाक जाय अशी तेजी इच्छा आसता सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान तेंची इच्छा आसा ती इच्छा फुडल्या हितून भितर फुलफील जातली अशें म्हाका आशा आसा मोहनबाब आमशेकार तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले आनी एक ज्वलंत विशय फाटले कांय वर्सां हो सतत पेटत आसा आनीक त्या विशीं वेगळीं वेगळीं मतां व्यक्त जातात
सुभाष वेलिंगरान सतत ह्या विशयाचेर वेगवेगळे तरेन प्रखरपणान आपली मतां मांडल्यात, पूण ताका जाप दिवपाक तसो कोण मुखार येवं नाशिल्लो. ह्या तुमच्या परंपरेंतलो मनीस, पूण तुमी मुखार आयले ताका लागून तुमचे कडेन एक चर्चा करची अशें म्हाका दिसली. स्टुडियोन आपयलो, म्हागेले विचार तुम्ही प्रकट करपाक जी संदी दिली त्याच्या बद्दल राजू भाई हांव तुमकां धन्यवाद दिता, आनी सगळ्यांक तुमकां आनी गोंयकारांक देव बरें करूं म्हणटा. पळयत रावात गोमंतक TV.